नमस्कार, गोमंतक टीव्ही चर्योकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर. टी टाइम ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. एनईपी धोरणा प्रमाण निमणें नवीन शिक्षणीक वर्स सोमारच्यान जालें सुरू. पयल्याच दिसा राज्यांतल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचो गजबज आयलो दिसून. नव्या शिक्षणीक वर्साचो जालो श्री गणेशा. आमच्या कडेन चर्चा करिनासतना घेतला निर्णय, पालकांचो दावो. पर्वरी शिक्षण संचालनालयाच्या भायर केली निदर्शनां. मजगतीं ह्या निर्णयाक विद्यार्थ्यांचो मेळो 100% सकारात्मक प्रतिसाद, शैलेश जिंगडेचें म्हणणें. तेरेखोल न्हंयदेगेर बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर दर्यादेग पुलिशेची कारवाय. 5 घनमीटर रेंव आनी सामान केले जप्त. हजारांनी भक्तांच्या हाजेरीत मयाची फामाद माल्याची जात्रा मनयली व्हडा उमेदीन. पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचपाचो देवीचो पण लेगीत जालो पुराय. अन्न आणि वखदां प्रशासनाच्या धाडीत 1 लाखाचो मावा जप्त. माव्याचेर उत्पादनाच्या म्हायतीचे लेबल आणि अधिकृत म्हायती नाशिल्ल्यान ही जाली कारवाय. लयराय देवीच्या जात्रेक राज्य उत्सवाचो दर्जो दिवपाक निर्णयाक देवस्थानाच्या महाजनांचो विरोध. निर्णय घेवच्या पयलीं सरकारान देवस्थान समिती सयत महाजनांक घेवंक ना विश्वासात, महाजनांचो दावो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. एनईपी धोरणा प्रमाण निमणें नवीन शिक्षणीक वर्स सुरू जावन सोमारा एकदाची शाळांची घंटा वाजली. पयल्याच दिसा राज्यांतल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचो गजबज दिसून आयलो. मात एप्रील म्हयन्यांत शाळा सुरू जाल्ल्यान कांय पालक नाराज आसात. फाटल्या कांय दिसांच्या नवीन शिक्षणीक वर्साचो मुद्दो चर्चेचो विशय थारिल्लो. हो विशय न्यायालयांत लेगीत पाविल्लो. मात निमणे शिक्षण खात्यान जाहीर केल्ले प्रमाण सोमारच्या नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली. राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी पयल्याच दिसा विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. गव्हर्मेंटान सांगल्याप्रमाणे आज 7 तारखेच्यासून सुरू जाल्लेलें आहा. पॅरेंट्सांक एक प्रश्न पडलेलो, स्कूल सुरू जाता का ना ते एकाडेमीक इयर म्हणून आज काही पॅरेंट्सांनी पिटिशनूय फायल केल्लें. पिटिशन भायर पडल्या कारणान गव्हर्मेंटाचें ठाम डिसिजन आसा की 1 तारखेच्यान स्कूल 7 तारखेच्यान स्कूल सुरू जावचें. ते स्कूल सुरू जाल्लेलें आसा. बरें दिसता. आज आमकां एप्रिलांत सुटी आसली, गव्हर्मेंटान स्कूल दवरला. तर स्कूल दवरला तें बरें जालें. आमचे 50% उरतालें न्ही, ते आतां बेगीन पिकअप करपाक मेळटलें. Father Robert from Valkoi, Our Lady of Lourdes High School. We, the teachers and the students and parents, wholeheartedly welcome the new students for the new academic year. This new academic year is going to be given an opportunity for the students, at the same time relaxing, at the same time learning something new, concept, new ideas as we begin the new academic year. This is something a special one for the students, new as we begin in the month of April, new academic year. But it's an opportunity and a challenge for us to face the new academic pattern that we have. We are open with the spirit of change that we have, and the change is needed for all of us to become better. Only thing, we also expect some relaxation with regards to the weather, and also comfort with regards to the heat is concerned. We wishing all the students and the parents best of luck. God bless you.
आयज आमच्या शाळेचो पयलो दीस म्हाका खूब खोशी जाता कित्याक आयज म्हाका म्हाज्यो सगल्यो मैत्रिणी मेळटल्यो आनी जी टिचरी आमकां शिकयता ते आमी मन लावन शिकतली. नाव कितें तुजें? मानसी निवृत्ती शिरोडकर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तेरेखोल न्हंयदेगेर बेकायदेशीरपणान रेंव उसपुपी लोकांचेर कारवाय करीत दर्यादेग पुलिशेन एक होडेय जप्त केले. बोटींतली 5 घन मीटर रेंव तशेंच रेंव काडपा खातीर बोटी आशिल्ली उपकरणां धरून 2.5 लाखांचे सामान दर्यादेग पुलिशेन जप्त केलेले आसा. अन्न आणि वखद प्रशासनाच्या धाडीत सापडिल्लो 510 किलो मावा जप्त केलो. जप्त केल्ल्या माव्याची किंमत 1,89,000 रुपया आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या माव्याचेर उत्पादनाच्या म्हायतीचे लेबल आणि अधिकृत म्हायती नाशिल्ल्यान ही कारवाय केल्ल्याचे अन्न आणि वखद प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. 10th स्टँडर्डाचो रिजल्ट आसल्या कारणाने आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे मावा गोंयान अरायव जाला म्हणून. And accordingly, we took action and we seized all this product. We went in all the different premises. आणि थिसरलो तेंच्यांनी तो मावा काडलेलो पेडे करपाक थिसरले सगळे आमी तो माल तेंचे कडसून उखल्लो. अबाउट 350 रुपीज पर kg आसा तो. इट कम्स टू 1,89,000. एकच प्रिमायसिसांतल्यान काय आनी ना, दिस इज डिफरंट प्रिमायसीस. एक थोडो गाडयेन आसा, हो हांगा आसा आनी ते आमचे गाडी म्हणजे दिसाचे दॅट इज फ्रॉम द व्हेकल इटसेल्फ. हे आमी दोन प्रिमायसिसा कडले काडला. हो बेसिकली विदाउट लेबल डेक्लरेशन सारखें ना तेजेर, डेट ना, केन्ना पॅक केला तें कांय ना तेजेर. आनी हेका जे एक स्टोरेज कंडिशन आसता मिल्क प्रोडक्ट जाल्ल्यान, पूण तो असोच ह्या इको व्हेकलान हाडलेलो आसा विदाउट रेफ्रिजरेशन. सो ह्या कारणा खातीर हो दवरलेलो आसा. आनी हे सगळे जे मनीस हातून इनवॉल्व आसा तांकां आमी ट्रेनिंग दिवन सगळे सेन्सिटायज केल्ले आसा. बट स्टील ही ताणी रिपीट केल्या म्हणून हो तांकां कॉन्फिस्केट केला. शिरगांवचे लयराय देवीच्या जात्रेक राज्योत्सव दर्जो दिवपाच्या निर्णयाक देवस्थानाच्या महाजनांनी विरोध केला. राज्योत्सवाची घोषणा करच्या पयलीं सरकारान देवस्थान समिती सयत महाजनांक विश्वासात घेवंक ना असो महाजनांनी दावो केला. फुडल्या म्हयन्यात जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर अध्यक्ष दिनानाथ गांवकारांचे अध्यक्षते खाला आयतारा देवस्थानची आमसभा जाली. हे आमसभेक देवस्थान समिती सयत 100 परस चड महाजन हजर आशिल्ले. लयराई देवीचे जात्रेक राज्योत्सव म्हणून सरकारान मान्यताय दिल्या. हालींच सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तशी घोषणा लेगीत केल्या. आयतारा जाल्ले आमसभेत खासा करून राज्योत्सव मुद्द्याचेर गरमागरम चर्चा जाली. महाजनांक विश्वासात घेवचे पयलीं सरकारान हस्तक्षेप करचो न्हय अशेंय महाजनांनी म्हणलां. आजची मिटींग म्हत्वाचो विशय आसलो की गोवा गव्हर्मेंटान लयराईची जत्रा फेस्टिवल आसा पळय तो स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केला. एक्चुअली आमकां हेचेर कांयच खबर नासलें. आमी माजी कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक विचारलो तुमी प्रपोजल दिला त्या गव्हर्मेंटाचो ना म्हणटलें. मागीर आमी गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आर्ट्स एंड कल्चर पळय तेजे डायरेक्टर म्हणलें ते मला आमकां तशें कांय प्रपोजल येवंक ना आजून ते प्रोसिजर परमिट सांगून. आमकां कितें आसा की जेन्ना अशें कितें इश्यू जाता तेन्ना आमकां हे आमचें म्हाजनें देवस्थान आमच्या म्हाजना विचार आमी कांय करिना आनी गव्हर्मेंटाकूय आमच्या देवस्थान इंटरफेर करपाची गरज ना. जो पर्यंत आमी आमचे कडेन एखादें प्रपोजल येयना आनी ते आमचे जनरल बॉडीन पास केल्या नंतरूच ते कितें फॉरवर्ड करूंक शकता. पूण त्या संदर्भान आमकां हो विशय खबर नासल्या कारणान जेन्ना आमकां आर्ट्स एंड कल्चराच्या डायरेक्टरान सांगलें कितें आमकां तेन्ना एक्चुअली कांय स्टार्ट जावंक ना म्हणून आमकां जेन्ना सांगलें तेन्ना आमी म्हाजनाची मिटींग तातडीची मिटींग आपोवपाक सुरवात केली आनी त्या प्रमाणे आज मिटींग घेतली. आनी एकूच म्हत्वाचो विशय आसलो की हे स्टेट लेवल फेस्टिवल आसा पळय म्हणजे गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला तेजेर तुमचें मत कितें स्वतंत्रपणे प्रत्येकाक सांगचें आनी तुमचें कितें मत एकंदरीत मत जेन्ना हें डिस्कशन चालू जालें म्हणजे ते सर्रास एकान एक महाजनान ते विरोध केलो की हो स्टेट लेवल फेस्टिवल जाता डिक्लेअर करपाक आमचो सक्त विरोध आसा आनी आमी त्या हेच्या गव्हर्मेंटाच्या डिसिजनान आमकां पसंद ना. महाजनांनी ह्या स्टेट फेस्टिवलाक आमच्या विरोध केलेलो आसा. महाजनांक ते स्टेट फेस्टिवल म्हणजे गव्हर्मेंट ज्या पद्दतीन दखल दिता आमच्या गांवांत आमच्या देवस्थानांत अशें तांकां ते आवडूंक ना. तांकां पयलीं विचारूंक जाय आसलें आमकां म्हणटा तें
आमकां कांय नोटिफिकेशन तेंची येवन आसा तुमी डायरेक्ट तेंच्यानी डिक्लेअर केलें सो तांकां तेज्या बद्दल मातशी खंत व्यक्त केली तेंच्यान. तशें सरकारान आमकां मदत करचीच आनी सरकार ह्यान पयलीं आमकां मदत करतालेच, आमी ना म्हणिनात ताका, आनी आनीकूय मदत करपाची. पण ह्या महाजनांच्या आमच्या भितून जे इंटरफियर करपाचें तेंच्या मनान ना, म्हणजे तांकां ते दिवपाचें ना तेंचें अशें चड इंटरफियर गव्हर्मेंटान केन्ना तांकां आवडूंक ना. इतलें म्हाका तरी तेंच्या उलोवपासून कळ्ळां. लोकां महाजन आहा तेंचो हे स्टेट लेवल फेस्टिवल करपाक विरोध आहा. विरोध आसा, आमचो महाजनांचो विरोध आहा. गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट करप ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. देशभर आणि गोंयांतूय भाजपाच्या 46व्या स्थापन दिसाच्यो कार्यावळी. पणजे भाजपाचे मुख्यालयात जाल्ले मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, ज्येष्ठ फुडारी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आणि तिसवाडीतले सगळे आमदार हजर आशिल्ले. मात पणजेंतलो आमदार बाबूश मोन्सेराताची अनुपस्थिती. दामू नायक म्हणटा, बाबूश पणजेंत ना, मात बाबूशाची मिरामार आपल्या ऑफिसांत वेगळीच कार्यावळ जाली. बाबूश भाजपाचेर नाराज आसा म्हणून परतून चर्चेक नेट आयला. पणजे भाजपाचे मुखेल कार्यालयातले हे चित्र. 46व्या स्थापना दिसाच्या निमतान जाल्ल्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, तिसवाडी मालातले सगळे भाजपाचे आमदार, रुडॉल्फ, जेनिफर, राजेश फळदेसाय हे सगळ्यांची उपस्थिती. मात पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश गैरहजर. हाजेर प्रदेशाध्यक्ष दामूक विचारल्यार ताची ही जाप. सो शिस्ती कडेन कोणूच कॉम्प्रोमायज करना. इवन मुख्यमंत्र्या पासून सगळो सामान्य कार्यकर्तो पासून सुद्धा टायमार डॉट हजर आसता. हाजी उदाहरणां ही फाटले सगळे मेळावे काडून पळया. फक्त पणजेचे आमदार ना आउट ऑफ हें आसा, सांगलें तुका आउट ऑफ गोवा आसा ऑर इंडिया आसा. म्हाका आउट ऑफ हें आसा. बाकीचे आशिल्ली जेनिफर मच्छरात आशिल्ली, राजेश फळदेसाय आशिल्लो, रुडॉल्फ आशिल्लो, तुमी पळयला न्ही सगळें. ही शिस्त जाल्या पार्टक एका लायनीन सगळे आयिल्ले आसा आनी ताचें आमी स्वागतूय करतात. दामू म्हणटा, बाबूश खंय गोंया भायर, मात हे पळयात. मिरामार आपल्या ऑफिसा कडेन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान मंडळ अध्यक्ष आनी हेरां सयत स्थापना दिसाची केल्ली कार्यावळ. बाबूशान घोशणाय दिल्यो, फोटे आनी सेल्फी मारल्यो. कांय दिसा पयलीं पणजे जावपी होळयेच्या सेलिब्रेशनातूय बाबूश गैरहजर आशिल्लो. थंय प्रदेशाध्यक्ष दामून उत्पल पर्रीकाराक रंग लावन गळ्यांत गळे घालून फोटे मारिल्ले. आता बाबूशाची पणजेचे भाजपा मुख्यालयात म्हत्वाचे दिसा गैरहजेरी. दामू मिडियाक सांगता, बाबूश गोंयांत ना. दुसरे वटेन बाबूश पणजे भाजपा कार्यालयात गैरहाजीर रावन मिरामार आपल्या खाजगी ऑफिसा भायर भाजपा स्थापना दिसाच्या कार्यावळीत वांटेकार. हातूंतल्यान अर्थ घेवपाचो कितें? दामू मिडिया कडेन पक्ष शिस्तीच्यो गजाली सांगता थंय आसा. दुसरे वटेन ही घडणूक. एके वटेन मंत्रिमंडळ फेरबदलांत बाबूशाचो पत्तो कट जातलो अश्योय वावड्यो उठत आसात. मात बाबूश धूर्त राजकारणी. आता बाबूशा आड भाजपाचे अंतर्गत राजकारण चल्लां काय भाजपाच्या राजकारणा आड एक पावल फुडें मारून बाबूशान आपल्यो राजकी खेळी सुरू केल्यात हो येणारो काळूच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडणे भाजप मंडळ आणि आदलो आमदार बाबू आजगांवकार हांचे मदीं तशे मतभेद ना. आता आपणे कामां केल्यात ताणें करूंक ना हे उमेदवार म्हणून कोणेंय उलोवं येता अशें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक सांगता. 2027 मेरेन जायत्यो गजाली मार्गाक लागतल्यो आनी खुबश्यो गजाली निवळ जातल्यो म्हणून दामू सांगता. पेडणे भाजप मंडळ आनी बाबू आजगांवकार हांचे मदल्या कोफूसांवाचे फाटभुंयेर दामू उलयतालो. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार कितेंच काम करिना असो आरोप आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान केल्लो. त्या आरोपाक जाप दितना पेडणे भाजप मंडळान बाबूचेर बरोच फोग काडिल्लो. हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता, पेडणे भाजप मंडळ आनी आदलो आमदार बाबू आजगांवकार हांच्या मदीं तशे व्हडलेशे मतभेद ना खंय. आता प्रत्येकाक भाजपाचे तिकेटीचेर वेचून येवपाक जाय. ताका लागूनय कांय जाण एकमेकांचेर आरोप करीत सुटल्यात. पूण ह्यो गजाली तांणी टाळपाक जाय अशें दामू सांगता.
तशेंच आदलो आमदार बाबू आजगांवकाराक परती तिकेट बीन कांय मेळची ना अशे तरेचो कसलोच थाराव पेडणे भाजप मंडळान घेवंक नाशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. 2027 मेरेन जायत्यो गजाली मार्गाक लागतल्यो तशेंच खुबश्यो गजाली निवळ जातल्यो म्हणूनय दामू उलयलो. आतां कितें निवळ जातलें आनी कितें मार्गाक लागतलें तें दामूकच खबर. काही तरी चुकीचो गैरसमजान ते मतभेदाचें नांव पसरल्लें आसा. तशें एकमेकाच्या संदर्भान तेंचे उलोवपाचे पयलीं तशें उलयताले, पण आतां पार्टींतले ज्या वेळाचेर काल म्हाका एक खूब जाणांनी विचारलें तशें ते मंडळान बी कसलो ठराव बी कांय घेवना आनी तशें कांयच तशें घडलेलें ना. हें जाणें पळय दिला पळय न्ही ताका विचारा तुजे कडेन कितें एविडन्स आनी कितें आसा तें विचार, कारण तशें कांयच घडूंक ना. पार्टीन एक बरी शिस्त आयिल्ली आसा. पार्टींतलो प्रत्येक जाण कोण आतां कॅन्डिडेट कोण तरी आपापल्या हातून भितर आसा ते कोण तरी आपापल्या हातून उलयतलो आपूण बरो आनी तो बरो हें उलयतलो, कारण तो राजकीय आसा. पण एक शिस्तीत अनुसरून येणाऱ्या दिवसान तांचेर योग्य ते कितें आसा ते आमी हें केन्ना केन्ना काही वेळावेचे स्लीप अप किंवा काही अचानक उलोवन सुट्टा किंवा राजकीय आपल्या हातूंत लागून एक विधानां करत आसतना सगळ्यांनी लागून, पण ती विधानां तांच्यांनी हळूहळू करची न्ही म्हणून ताचो त्रास आसा. येणाऱ्या हातून ह्या 2027 पर्यंत अनेक गोश्टी मार्गाक लागतले, खुबशे गजाली निवळ जातल्यो. पार्टी ते वेवस्थीतपणे ह्या हातूंतल्यान भितर आसा ती एक बऱ्या हातूंतल्यान भितर वता तुमकां सगळ्यांक दिसती पडटा. उमेदवार कोण दावो करचो न्ही म्हणटा तुमी. कांय भितर आपूण रावतलो हें इच्छा आसता पळय ती सगळ्यांकूच आसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवेडे कोटंबी पंचायतीच्या मैदानाचेर फुटसाल ग्राउंड जावचो ना ह्या विशीं आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत थाराव पास जालो. फुडल्या ग्रामसभेत ह्या फुटसाल ग्राउंडा खातीर दुसरी सुवात जाहीर करतले अशें आवेडे कोटंबी पंचायतीचो सरपंच भुपेंद्र देसाय हाणें सांगलें. खेळा मैदानाचेर फुटसाल ग्राउंड नाका असो विरोध कांय दिसा पयलीं थळाव्यांनी केल्लो. खेळा मैदानाचेर हो फुटसाल ग्राउंड उबारलो जाल्यार खेळपा खातीर सुवात उणी पडटली अशें मत थळाव्यांनी उक्तायल्लें. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा खासा ग्रामसभा जाली. सभेक ही फुटसाला लागून आवेडे पंचायतीन आपयला ताजेर लोकांचो चडांतो चड विरोध आशिल्लो आनी सरपंचान मानून घेतला की हो फुटसाल ग्राउंड हे सायटीचेर आमगेले प्रेझेंट प्ले ग्राउंड आसा ताजेर जायना आनी फाटी घेतला प्रपोजल. आतां दुसऱ्या लोकांक एक सजेशन आसा थंय जर बांदीत जाल्यार आमकां ताजेर ऑब्जेक्शन ना. जाल्यार आमकां सरपंचान सांगलां की प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदल्यार आमचें ऑब्जेक्शन ना प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदल्यार, पूण प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदीत जाल्यार पंचायती मध्ये आनी प्रायवेट ओनरा मध्ये एक एग्रीमेंट आसपा जाय. आनी हे सरपंचान सांगलें सगळी जातकीर परत आमी तें सांगलां तुमी ग्रामसभे मांडात आनी आमगेले तेजेर आमी तुमकां कितें वचून सांगतले म्हणटा. आयज रेजोल्युशन घेतलें म्हणटे हे सायटीचेर ग्राउंड जावपाचो ना. आतां प्रेझेंट सायटीचेर प्रपोज केला थिंगा हो फुटसाल जावपाचो ना. आतां दुसरी कडेन आमी मान्य दिली तांकां तुमी दुसरी कडेन करीत जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. पूण प्रायवेट ओनरामध्ये तो प्रॉपर्टी जर करतात प्रायवेट ओनरामध्ये आणि पंचायतीमध्ये एग्रीमेंट म्हणजे करतात तो लोकां मुखार मान दवरपा जाय. गव्हर्मेंटान दुसरी प्रॉपर्टी ना, गांवांक आमगेले गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ना, प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा कुमुलदाद आसा. कुमुलदादीमध्ये जर जायत जाल्यार फालतूर जायत जाल्यार कितें तुमी एग्रीमेंट केला कुमुलदादी कडेन तो आमकां कळपा जाय. गांवच्या लोकांक फुटसाल बांदलो म्हणून प्रॉब्लेम काय ना. गांवांत कितें सायट चेंज करून म्हणटाय आनी आमी सायट चेंज करपाक रेजोल्युशन केलां. म्हणजे त्या ग्राउंडार आतां बांदपा ना पूण फुटसाल दुसरे कडेन खंय शिफ्ट करतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी तो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन दुसरे म्हळ्यार आनी कोणाल्या ग्राउंडार कसलें कन्स्ट्रक्शन जावपाक गांवचो लोक म्हणटा आनी आमी म्हणटा की ग्राउंड बारीक आसतो बारीक जाता म्हणून म्हळ्यार तुमकां कसलें कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना न्ही. कन्स्ट्रक्शन केलें म्हणून ग्राउंड बारीक जाता. फुटसाला प्रपोज म्हणून आमकां कोमुलदाद फुटसाल आसा न्ही आमकां तेज कडेन आमी कॉन्फिडन्सान घेवन तेज कडेन मिटींग करून उलयताले. आतां डिसिजन केन्ना जातलें फुडले ग्रामसभा पयलीं डिसिजन घेता आमी. फुटब्रीज आसा ताका आमी लेटर बिटर केली आसा ताका आमगेले PWD रिवर नेवी सगळ्यांक केली आसा तांकां आमी. आनी चेकिंग जालां 1-2 तास केलें तेणी पूण आपले स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिवन ते आमी पॅरलल ब्रीज बांदून केला. समज ते दोनी ओनर एग्री आसा जाल्यार फुडें वयतले तेजेर. गोंयांत भाजपाचे वाटचालीत आदले फुडारी पदाधिकाऱ्यांचे व्हड योगदान आसा. तांचें काम आमी केन्नाच विसरपाक शकना अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर राजकारण म्हत्वाचें आसा अशें विधान श्यामप्रसाद मुखर्जीन केल्लें हें आमी केन्नाच विसरूंक ना. तशेंच भाजप फुडल्या 100 वर्सां उरतलो देखून कदंबा पठाराचेर नव्या भाजपाचें मुख्यालय उबारता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें 46व्या भाजप स्थापना दिसा सांगलें. पर्वतकर आसतले, सुभाष साळकर आसतले, दत्ता खोलकर आसतले, खूब नांवां आसात.
आणि ही सगळी नांवां हांव आतां तुमचे फुड्यान तुमी ह्या इतिहास जो आमी प्रदर्शनी केल्या त्या प्रदर्शनीच्या रुपांनी मागीर तुमी फुडें पळयतले अशी अपेक्षा आसा. आयच्या ह्या दिसा ह्या सगळ्यांक नमन करून ह्या सगळ्यांक याद केले शिवाय आमी फुडें वचूंकूच शकना. ह्या पक्षाचो डोलारो जो आसा ह्या सगळ्यांच्या योगदानाचेर, तांच्या कार्याचेर, तांच्या त्यागाचेर आसा. ज्या वेळार ह्या पार्टीक कोणूच फुड्यान घेनाशिल्ले त्या वेळाचेर ह्या लोकांनी तांकां कन्विन्सिंग करून लोकां मदीं वचून हो पक्ष येदो व्हडलो वाडयल्लो आसा. आमी सामोरे वतात की जर आमी योग्य पद्दतीन राजकारण तेणें केल्लें, राष्ट्राचें राजकारण केल्लें जाल्यार आज हे आमकां असले अडचणीक तोंड दिवची पडची नाशिल्लें. परंतु 60-65 वर्स सत्ता दवरून फक्त पार्टीचो विचार, परत परत सत्तेर येवपाचो विचार, हो तो विचार घेवन राजकारण जालें. काही तुश्टीकरणाचे कार्यक्रम फक्त वोट बँके लागून तुश्टीकरणाचे जाले आणि ह्याच कारणान आमी इतले फाटीं उरले आणि ज्यो काही अडचणी आमच्या समोर आयल्यो ह्या तांच्या वागण्यामुळे आयल्यो. आणि म्हणून आज आमी पळयतात गेली 65 वर्सांची काँग्रेसची सत्ता आणि गेली 11 वर्सां भारतीय जनता पक्षाची सत्ता जी आसा त्या सत्तेचो जर आमी विचार केलो तर देश कसो फुडें गेलो ताचो उल्लेख सिद्धार्थांनी आपल्या भाशणांत केल्लो आसा. अखंड भारत हे स्वप्न साकार करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीची निर्मिती, जनसंघ जनता पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी विकसीत गोवा 2047 हे करचे हे स्वप्न मुखार आमचें आसा. आमी राजकारण जर करता आसत जाल्यार नेशन फर्स्ट पार्टी जी आमी ह्या भावनेंतल्यान आमी राजकारण करता. आमचें राजकारण हे स्वता खातीर ना आणि त्याच खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रदेशात ही फुडली 100 वर्सां आसची. म्हणूनच तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख कार्यालय आमी आमच्या कदंबा पठाराचेर सुरू करता. निमण्या नव्या शिक्षणीक वर्साचो श्री गणेशा जालो. मात हो निर्णय पालकांकडेन चर्चा करिनासतना घेतिल्ल्याचो दावो करीत पर्वरे शिक्षण संचालनालया भायर पालकांनी निदर्शनां केली. पूण नव्या शिक्षणीक वर्साक विद्यार्थ्यांचो 100% सकारात्मक प्रतिसाद मेळिल्ल्याचे सांगीत कांय पालकांनी केल्ली निदर्शनां ही बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेचे म्हणणे. निमणे आयज 7 एप्रिल सावन नव्या शैक्षणिक वर्साचो श्री गणेशा जाल्लो आसा. 6वी ते 10वी आणि 12वी मेरेनचे वर्ग सुरू जाले. मात हो निर्णय पालकांकडेन चर्चा करिनासतना घेतला असो दावो करीत कांय पालकांनी पर्वरे शिक्षण संचालनालयाच्या भायर निदर्शनां केली. विद्यार्थ्यांचे अजून फाटल्या यत्तेचो निकाल येवंक नासतना तांकां फुडल्या वर्साचो अभ्यासक्रम शिकोवपाक कशे काय सुरवात करूं शकतात असोय प्रश्न कांय पालकांनी उपरासलो. Today we parents have come to the Director of Education for only one request and demand of us for now is that he has a discussion with us as he had promised us parents on the 5th of March that he will call in the NEP experts as well as the stakeholders, that is the headmasters, the teachers and the PTAs and people who are involved in this to have a dialogue, because any policy that is implemented has to have time to go through the objection, and after all the objections that have come in, we realized that directly the notification was changed without even consulting us parents, which is not right, because we are also the stakeholders of our state, because we are concerned about the children and their future. We are not against NEP, but how the implementation is done is a bit scary, and it's the first time that on 7th April students have come to school without the results being out. This has never happened ever, and I don't think any other state this has happened. And to see the children whether they have passed, not passed, no one knows anything, but they've already gone ahead and they are made to sit in the classroom, which is very, very humid right now. मात दुसरे वटेन नव्या शिक्षणीक वर्साच्या पहिल्या दिसाक शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांकडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा. चडशा शाळांनी भुरग्यांची 100% हाजेरी पळोवपाक मेळिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन सांगले. जर पालकांक कसलीय चर्चा करपाची आसत जाल्यार आमी तयार आशिल्ल्याचे जिंगडेंचे म्हणणे. फर्स्ट डे म्हणल्यार कोणाचो 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी आणि 12वी हांचे आज एकाडेमीक इयर 25-26 सुरू जाले आणि खुबश्या जाणांनी खुबशे म्हणल्यार अरावंड 13,000 लोकांचे रिप्रेझेंटेशन आयिल्ले. टोटल 4,000च्या वयर एप्लिकेशन, ताचेर थोड्याच्यो कॉमन सिग्नेचर्स आशिल्ल्यो. सो इवन 15,000 जर पेरंट धरले न्ही जाल्यार इट बिकम्स मायनॉरिटी, कित्याक टोटल आमचे 3,04,000 भुरगे नर्सरी टू 12th आनी पयली ते 12वी धरले जाल्यार 2,65,000 भुरगे. तुमचे जर 15,000 जर भुरगे धरले जाल्यार ते मायनॉरिटी. आनी आज आमकां कालूय हांवें कोणाक सांगिल्लें की आज पळोवया न्ही कशें जाता तें. थोड्यांनी एक
एक कशें स्प्रेड केलें की टिचर्सांक एप्रिलान सुटी मेळटाली, आतां टिचर्सांक त्रास जातलो. दॅट इज ऑल्सो रॉंग. कित्याक पयलींच्यान टिचर्स एक फूल एप्रील म्हयनो काम करताले आनी टिचर्सांक फक्त मे म्हयन्याचीच सुटी आसताली. आनी खुबशीं स्कुलां कितें करताले की 10वेच्या भुरग्याक किंवा 12वेच्या भुरग्याक एप्रिलान क्लासीक आपयताले. त्या भायर बाकीच्यो क्लासी घेताले. फॉर एग्जाम्पल भुरग्यांक कितें मायनर गेम्स, कॉम्प्युटर असले घेवन भुरग्यांक बिजी दवरपाक टिचर्स थोडो वेळ तरी क्लासी घेताले. आतां हे ऑफिशियली अंडर NEP आमी केल्लें आसा आनी त्या खातीर भुरगे बरे उमेदीन आसा. ते 5 दिसाच्या फरकान ते भुरगे क्लासीन आयले. आतां थोडे म्हाका बारीक वेदर इन्फ्रास्ट्रक्चर 5 दिसांनी काय इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज कांयच जावचें ना. आनी 30 तारखेक जर भुरगे थंय बसून शिकताले जाल्यार आतां 7 एप्रिलाक शिकपाक कितें जाता, कांय प्रॉब्लम ना. आनी जर क्लासी नाशिल्ल्यो जाल्यार भुरगे कितें करपाचें? ह्याच वतान खेळपाचें. आतां तो तुमी ग्रावंडार वचून पळयलें न्ही, ते सांगता आतां आमी भुरग्यांक गरमी जातली म्हणून 11:30 सोडपाचें केलां. पूण 11:30 सोडटगीर पासून भुरगे भायर ग्रावंडार वचून खेळटाले. सो गरमेचो प्रश्न भुरग्यांक ना. आनी प्रोटेस्ट कोणूच हांगा करूंक शकना. दॅट इज लिगॅलिटी. प्रोटेस्ट जर करतले कोणूय एजिटेशन करतले जाल्यार डेजिग्नेटेड एरिया आसा. फॉर एग्जाम्पल आझाद मैदानाचेर वचूंक शकता. हांगा प्रोटेस्ट करप इज इल्लीगल. दॅट इज द फर्स्ट मॅसेज आय हॅव टू पास ऑन टू एवरी वन. हांगा येवन कितें जर मेमोरंडम किंवा दिवपाचें आसा दॅट इज वेलकम, कित्याक दीस इज गव्हर्मेंट ऑफीस. म्हजे कडेन ते लिडर आयिल्ले आनी शी वॉन्टेड अपॉयंटमेंट वीथ सेक्रेटरी. सो आय टोल्ड हर दॅट यू एप्रोच द सेक्रेटरीज ऑफीस. सो दॅट इज अ सिंपल थिंग. बिकॉज म्हाका दिसता सेक्रेटरी सरान तांकां प्रॉमीस केल्लें की देर विल बी अ डिस्कशन. दॅट इज वॉट शी वॉज टेलिंग. हांव ताजेर कांय उलोवंक शकना कित्याक हांव नाशिल्लो अशें कितें सांगना जाल्यार. आनी डिस्कशनाक हांवूय ओपन आसा आनी सेक्रेटरी सरूय डिस्कशनाक ओपन आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर. बोमा ते ओल्ड गोवा ह्या 7 किलोमिटराच्या 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गा खातीर केंद्रान 1060 कोटी रुपया मंजूर केल्या. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीन ह्या विशीं म्हायती दिली. ह्या प्रकल्पाक लागून खांडेपार ते पणजी महामार्ग चौपदरी जातलो. तशेंच दोनूय वटेन 7 मिटराचो सर्व्हीस रस्तोय आसतलो. ह्या प्रकल्पा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्राचे उपकार आटयल्यात. दुसरे वटेन भोमाच्या लोकांचो रस्त्याक विरोध कायम आसा. तितून खूब डिफरन्सीस आसा. पर्वरी सारक्या गांवांत 600 कोटी आनी आमच्या खातीर पळयात तुमी कितें केलां. कित्याक आमी इतले झगडले आनी हो स्टॅच्यू काडून दिवपाक वांटो आमीच आसा भोमकार. आनी भोमा सारक्या गांवांत NHAन मंजूर केल्लें की आमी थंय नॅशनल हायवे करूंक शकना. नॉर्म्स सगळे पांया पोंदाक घालून हो खंय तरी पयशांच्या आशेक हेणी हो गांव नश्ट केल्लो आसा. हितून आमचो आमदारूय शामील आसा. ओके. भोमकार हाचेर प्रोटेस्ट बीन करतले? 100%. प्रोटेस्ट केल्या शिवाय जर अभिमान नासलो ते देव देवताचो जाल्यार आमी ती हार मानूंक शकता. जेन्ना आमी ते एका म्हाजें हें सांगता तुका, हांव जेन्ना ते भायर चल्लोलो पळय तेन्ना एक विचार करून चल्लोलो, एक तर जितो उरतलो तो स्ट्रेच राखतलो नाल्यार म्हाजो जीव हांव त्या गांवा खातीर दितलो, ते देव देवतां खातीर दितलो. ते कित्याक ते देव देवता समोर हांवें एक वचन दिल्लें आसलें, हो गांव राखपा खातीर हांव उबो आसतलो. आतां गांव आसूं किंवा ना आसूं तें तेंचें. जर तर अभिमान आसा गांवचो हे लोकांक जाल्यार ते म्हादेव सातेरी जी आमचे सती हे ते राखणदार आसा तांकां जर आमी फक्त येवन हेज्या पुरतेच पांया पडले आपल्या स्वार्था पुरते जाल्यार ते जावचें ना. खंय तरी आयज आमचो अभिमान स्वाभिमान खंय तरी दाखोवचो पडटलो भोमा खातीर, जाल्यार तो गांव आसतलो. पणजे नव्या मांडवी पुला लागसर एका 40 ते 45 वर्साच्या अनोळख्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. सध्या नव्या मांडवी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम करपी कामगाराक ही कूड दिसून आयली. त्या उपरांत ताणें पुलिसांक ह्या विशीं कळीत केलें. पुलिशेन ही कूड फुडल्या तपासणे खातीर GMCत धाडल्या. पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा. डेड बॉडी कॉल येयले पयलीं फ्लोटींग म्हणून हय तो कोण काम करता तेजे तेणी कॉल दिल्ले तुमी PCR आमी हांगा गेले पयलीं जाल्यार थंय कांय ना. गेले PCR फोन मारलो तर मला हांगा ती शिरकाले म्हणून ते खांबेन भितर तो काम करता काय दिश्टी पडली आसता कितें आमकां कॉल दिलें आमी सोदता ते मागीर ते पुलिसान सांगल्यार हांगा वयर आहा वयता जाल्यार सगळी डिकम्पोज जालेली बॉडी. एक 5-6 दीस तरी ते जाल्लेले बॉडी मेल बॉडी मेल एक पिराय तेजी आसतली 40-45 आसतली. मागीर आमी स्ट्रेचर घातली रोप बांदून ताका लॅडरी वयल्यान देंवयलो सगळो ते न्यायावर केलो PCR.
न्यू ब्रिज दिसता न्यू मांडवी न्यू ब्रिजाच्या कॉलम्स जॉयंट्साच्या मदीं म्हणजे ते कोण दिसता काम चालू आसता फुल्ली डिकम्पोज काय फेस डिकम्पोज फेस सारको डिकम्पोज जाता बाकीचे तितलें हें जालें ना फेस कंप्लीट हें जालां डिकम्पोज जालां कांय वळखपाकूय कळना. एक मॅसेज येयली की एक डेड बॉडी जी आसा ती ओल्ड मांडवी ब्रिजा पोंदा फ्लोटींग आसा अशी मॅसेज, आनी तेच्या उपरांत आमी तेजी सोद घेवपाक भायर सरले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ती फ्लोटींग बॉडी जी आसा ती न्यू मांडवी ब्रिज जो आसा त्या ब्रिजाच्या पिलराच्या गॅपान ती डेड बॉडी आसा हें आमकां कळ्ळें. त्याच्या मागीर आमी येयले, तेच्या उपरांत आमी स्पॉटार येयले. दिवजा सर्कलच्या सायडीक जे मेंटेनन्सा खातीर एक कन्स्ट्रक्शन बांदलां त्याच्या सायडीन जो पिलर आहा त्या पिलराच्या वयर त्या गॅपान त्या स्पॅनाच्या गॅपान ही बॉडी आसली. जेन्ना पुलीस येयले, फायर ब्रिगेड येयले तेन्ना अशें कळून येयलें की ही बॉडी जी आसा ती डिकम्पोज आसा. फाटले 5-6 दीस जाले ही बॉडी तशीच आसतली आनी असो अदमास येता की हो जो जी मेल बॉडी जी आसा, हो जो मनीस आसा हो थंयच रावता आसतना आनी थंय तेजें सामानूय सांपडलेलें आसा. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार नवीन मांडवी ब्रिजाचेर सद्याक काम चालू आसा आनी ते काम करता जे वयर कामगार आसले तांकां एका गॅपानसून ही बॉडी दिश्टी पडली आनी तेच्या उपरांत पुलिसांक खबर कळ्ळी आनी ती अपडेट आतांची अशेंच अपडेट पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक